नमस्कार मोगळा ऐकप्यानो, तुमकां सगळ्यांक बेबरीत मोगाचो काळजाचो येवकार. मोगळा ऐकप्यानो, आज बुधवार आणि फोन इन अस्तुरी प्रोग्राम आणि स्टुडियोत आसात डॉक्टर सावनी हेगडे सुर्लकार. दोतोर येवकार तुमकां. खूब बरें दिसलें तुमकां पळोवनूच आनंद जालो, कारण आयज खास करून बायलांक जो विशय आसा सुरक्षीत बाळटेरा खातीर पूर्वतयारी. दोतोर, हो तुमचो खाशेलो विशय, कारण ह्या विशयांतले तुमी तज्ञ. गोंय वैजकी महाविद्यालयान 2012 वर्सा तुमी दोतोरकी केली. उपरांत ऑब्स्टेट्रिक्स आनी गायनोकॉलॉजी हो विशय घेवन तुमी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें. मागीर ज्युनियर कन्सल्टंट म्हणून तुमी हॉस्पिशियन मडगांवच्या सरकारी हॉस्पिटलान जॉयन जाल्यो. ताजे उपरांत तुमी चिखली गेल्यो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान, थंय तुमी वावर केलो. अशें बरोचसो अनुभव थोड्या काळान तुमी घेतलो आनी तुमचे खातीर इनफर्टिलिटी मॅनेजमेंट आनी विट्रो फर्टिलायझेशन एंड गायनोकॉलॉजिकल एंडोस्कोपी ह्या विशयान तुमी मागीर फेलोशीप कोर्स केलो आनी ह्या विशयाची एक तज्ञ तुमी जाली. आनी वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन तुमी हाचेर अभ्यास करतना जेन्ना कोवीड आयलो तेन्ना कोविडाचो पयलो बाळटेर तुमी हाताळ्ळो आनी एक प्रायवेट सेक्टरान तुमी ही यशस्वी बाळटेर तुमी केलो. हाजे खातीर तुमकां मना पासून आमी धन्यवाद आनी परबी दिता. आनी सध्या तुमी वेगळे वेगळे क्लिनिकांनी वेगळे तरेचे कॉम्प्लिकेटेड अशे बाळटेर तुमी हाताळटात, कळ्ळें. म्हणटकूच सध्या बायलांक आरोग्याची काळजी घेवपा खातीर तुमी एक नवें क्लिनीक मडगांवां सुरू केलां. जे क्लिनिकाचें नांव आसा डॉक्टर सावनीज विमेन्स हेल्थ क्लिनीक, जंय बायलांच्या आरोग्याची, मानसीक आरोग्याची आनी फीट रावपाची काळजी तुमी थंय घेतात. दोतोर, खूब तुमचो म्हत्वाचो मोलादीक वेळ तुमी आमकां दितात, म्हणून तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण आमी आमच्या आयकुप्यांक आनीक एक गजाल सांगता, तुमकां रेडिओ सगळे कडेन आयकुपाची आज संद मेळटा आमच्या न्यूज ऑन एअर एपा वरवीं. हो न्यूज ऑन एअर एप जर तुमी डावनलोड करीत जाल्यार तुमी संवसाराच्या खंयच्याय कोनशाक आसूं तुमकां आकाशवाणीचे तशेंच आमचे दूरदर्शनाचे सगळे चॅनल सहजतायेन आयकुपाक मेळटले. म्हणटकच तुमी तोय डावनलोड करूं येता. दोतोर, सुरक्षीत बाळटेर आनी ताची पूर्वतयारी ह्या संदर्भांत आमकां प्रश्न फोन तर येतात आनी येवंक लागल्यातच. पुणून दोतोर, आमी ह्या संदर्भांत थोडेंशें कितें ह्या विशयाक एक हात घालया. आनी तो हात घालचे पयलीं म्हाका दिसता आवय हें एक पवित्र अशें तरेचें नातें. म्हणटकूच ह्या आवयक जेन्ना भुरगें पोटांत येता किंवा आयलां ताजी सुलूस लागता तेन्ना हो एक वेगळ्या तरेचो अनुभव इमोशनली किंवा आरोग्याच्या दृश्टींतल्यानय घरच्या लोकां खातीरय. दोतोर, आतां आमकां मुखार वचचे पयलीं, आमचेर कॉल घेवचे पयलीं आमी सुरक्षीत बाळटेरा खातीर पूर्वतयारी हो जो विशय आज निवडला आमच्या फोन इन अस्तुरी प्रोग्रामा खातीर. म्हणजे आतां ह्या विशयाक हात घालता आसतना तुमी हो विशय कित्याक म्हणून आमचे खातीर दिला? म्हणजे सुरक्षीत बाळटेरा खातीर पूर्वतयारी म्हणजे कितें दोतोर नेमकें? सो जशें आतां तुमी म्हळें की प्रत्येक फावटी एक बायल जेन्ना आवय जाता, भुरग्याची सुलूस जेन्ना तिका लागता तेन्ना ती मनीस चेंज जाता. तिचे भितरली एक वेगळे भावना वेगळो मनीस तिच्या भितर जो तिका इतले तेंप खबरूच नाशिल्लो वो उभरून येता. त्या वेळार तिका इतलें मनान तिच्या प्रेम किंवा इतल्या तरेचो भावूक जाल्ल्या पेक्षा सॅक्रिफायस येता. आपूण आपलो जीव ह्या इल्ल्याशा जिवा खातीर कितेंय करूंक शकता ही भावना तयार जाता. आनी आमचेर ती जबाबदारी आसता तिका ह्या परिस्थितींतल्यान बऱ्या भशेन भायर काडपाची. एज गायनेकोलॉजिस्ट, एज ऑब्स्टेट्रिशियन आमकां प्रत्येक दीस आमचो सुंदरूय आसता, कित्याक आमी बरे तरेन सगळे पार पडले. भुरगे एक बरे हांसते खेळते काडून फॅमिलीक दिले की व्हडलें सूख जितलें तें फॅमिलीक जाता तितलें आमकांय जाता. आनी दुसरे भशेन हेंय जाता की केन्ना केन्ना आमकां थोड्यो एज
गूड न्यूज सम बॅड न्यूज दिवच्यो पडटा. अशें वयर सकयल आमचें लायफ आसता. हातून जेन्ना आमी सुरक्षीत बाळटेर म्हणटा तेन्ना वी हॅव टू कन्सिडर एक हेल्दी मनीस, हेल्दी बायल जी पयली पासून आपल्या जिवाची काळजी घेवन, म्हणजे प्रेग्नन्सी जावच्या पयलीं सुद्दां तांणी काळजी घेवन ती प्रेग्नन्सी येवप, तिची फूल प्रेग्नन्सी त्या बरे भशेन सगळी टेस्ट्स बरे भशेन करून रक्ताचे लेवल्स, हिमोग्लोबीन किंवा बॉडीन आपल्या शक्ती, कॅल्शियम, हिमोग्लोबीन हे सगळे ऑप्टिमम आसचे, भुरग्याची वाड बरे भशेन जावची, तिका खंयचीच दुयेंतां वाटेर जावची न्हय. आतां आमी उलयतालीं जशें कोविडा बद्दल उलयतालीं, कोविडान एक्चुली पेपराचेर एकूच आयिल्लें पण खुबशे लोकांच्यो डिलिव्हरीज आमी त्या वेळार केल्यो. कित्याक तो काळूच असो आशिल्लो, तुमकां याद जातली 2020 जेन्ना इतल्यो इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, कोणाक कितें करूं खबर नाशिल्लें, कोवीड कितें म्हणून खबर नाशिल्लें, कशें म्हणून खबर नाशिल्लें. आनी अशा वेळार ज्यो बायलो प्रेग्नंट आशिल्ल्यो, ज्यो दे वर इन द बेस्ट फेज ऑफ देअर लायफ, तांचेर कितें काळ आयला आसतलो जेन्ना हे कोविडाचे प्रॉब्लेम अशें आयले. आतां कोविड सोंपलो आनी सगळें आमचें लायफ फुडें गेलां, पण तशेंच आमकां हें समजून घेवंक जाय की प्रेग्नन्सी ऑल्सो इज अ स्टेट. आमी पयलीं बाळंतपण म्हणटाली, अंत म्हणटाली, तो अनफॉर्च्युनेटली तो शब्द तातूंत आसा ज्या हातून. सो त्या बाळंतपण म्हणजे खरेंच इज अ गॅम्बल ऑन द लेडीज लायफ. पुनर्जन्म कसो त्या बायलेचो, फिगरेटिव्हली बिकॉज ती आवय म्हणून जल्माक येता, आणि लिटरली बिकॉज ती एक व्हडल्याशाच प्रोसेसांतल्यान भायर सरून तिचो जल्म जाता. भुरगें जल्मता आसतना खरी आवयच जल्मता नव्यान. अशेंच खरें, अशेंच खरें, अशेंच खरें. म्हणून हो विशय आज आमी निवडला ह्याच गजाली खातीर की प्रत्येक मनीस जो प्लॅन करता आपल्या खातीर किंवा आपल्या चलये खातीर, आपल्या सुने खातीर प्रेग्नन्सी आनी डिलिव्हरी, तिका इन्फॉर्मेशन आसचें, तिचे कडेन सगळे तरेची समज आसची की आमी कितें बाबा आमकां खबर आसूंक जाय ह्या गजाली कडेन आमी वतना. आतां सेफ कन्सेप्शन, सेफ प्रेग्नन्सी, तशेंच सेफ डिलिव्हरी, हे 3 गोष्टी हांव हातून घालूंक सोदता. कित्याक आमी जरी बाळंतपण म्हळें, जो पर्यंत आमी त्या पावणेर येनात तो पर्यंत वी कॅन नॉट अंडरस्टँड एनीथींग. आनी हेंय बी समजून घेवपाक जाय आपणें की जरी दीस इज अ नॅचरल प्रोसेस, तरी आपणें आपल्या दोतोराचेर विश्वास दवरून तो कितें म्हणटा आनी समजता, आनी आपल्याक जर समजना जाल्यार त्या दोतोराक विचारून की हें दोतोर हें अशे तरेन कित्याक जायना, आपल्या खातीर एक सेफ असो प्लॅन सोदून घेवचो जाचे खातीर जातून ती फुडें वतली. म्हणटकच सुरक्षीत बाळटेर जातलो जाल्यार खुबश्यो गजाली सुरक्षीतपणान आमकां करच्यो पडटल्यो. दोतोर, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, ही आशा आमी छोटी जरी म्हळी ती आमच्या मनात एक वेगळ्याच तरेचो आनंद घेवन येता. हो आनंद म्हणजे नवें क्रिएशन, नवी निर्मिती, आणि भुरगें म्हणजे एक नवी निर्मिती. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार. कोण उलयता गो बाय? म्हजें नांव सायली. सायली, तुमकां दोतोरा कडेन उलोवपाचें आसा, डॉक्टर सावनी कडेन? अच्छा, उलय दोतोर. हॅलो. हय, सांगा. हय, सो दोतोर, म्हजो प्रश्न आशिल्लो की अशें म्हणटात की प्रेग्नन्सीन 2 मनशाचें जेवण जेवचें पडटा आवयन, हें कितलें खरें? हय, हो एक उत्तम प्रश्न जावन आसा. अशें म्हणटात की प्रेग्नन्सीन प्रेग्नंट जाली की म्हजे कडेन खुबश्यो बायलो येतात आनी त्यो बाबड्यो त्रस्त आसतात, कित्याक तांकां पयले 3 म्हयन्यांनी तांकां उलटी, तांकां त्रास, तांकां पोटान इल्लेशें खाल्यार रोखडो पोट भरता, ब्लोटींग जाता, आनी तांकां घरची बाबडी सांगतात की ना तूं आतां प्रेग्नंट जाला, तूं आनी खा, इतलेशें खाल्यार भुरग्याक कशें पावतलें, कांय खायना जाल्यार भुरगें कशें वाडटलें. तर वॉट आय वूड सेफली लायक टू से इज, हें जे 2 मनशां खातीर खावप म्हणटा तो प्रकार आसा तो बिलकूल प्रेग्नन्सीन नॉट एडवायजेबल. बिकॉज जरी भुरगें भितर वाडटा ताका आवयन खाल्ल्या जेवणाचेरूच तें भुरगें वाडटा.
आमची जी पळय ह्युमन बॉडी इज अ मिरेकल म्हणटा तशेंच आमच्या बायलां मदीं वी हॅव अ सुपर पॉवर टू मेक अ ह्युमन. सो वीथ दॅट सुपर पॉवर म्हणजे त्या प्रमाणे जी पयल्या 3 म्हयन्यान जेन्ना आमची आंगाक तशी शक्त नासता ते डायजेस्ट करपाची, पयले 3 म्हयने जेन्ना ते भुरगें पोटान जाल्लें आसता, गर्भाशयान जाल्लें आसता, तेन्ना तें आपल्या जेनेटीक प्रोग्रामा प्रमाणे वाडटा. तातूंत कितें खालें म्हणून तें मोटें जातलें किंवा कांय खायना म्हणून तें बारीक जातलें हें अशें पयल्या 3 म्हयन्यांनी तरी बिलकूल जायना. कित्याक जेनेटीक प्रोग्राम जसो ते प्रेग्नन्सी वाडपाची आसता त्या भशेन तें वाडटा. आनी पयले 3 म्हयने हो टायम खूब नाजूक आसता बायले खातीर. कितें जेवण जेन्ना ती जेवता तेन्ना तें डायजेशन तिका बरें जायना, कित्याक बॉडीन तांच्या त्या वेळार प्रोजेस्ट्रॉन म्हणटा जो हॉर्मोन आसता, जो हें आसता कॅमिकल आसता प्रोजेस्टेरॉन, जे प्रेग्नन्सी तयार करता, जाचो मेन रोल असो आसता की तांणी युट्रसाक म्हणजे पिशवेच्या गर्भाशयाक थंड दवरचो. सो त्या सेम हॉर्मोनान एक असोय इफेक्ट आसता की तो आमच्या जेवणाची जी पळय डायजेस्टीव जी आमचे ऑर्गन्स आसता, प्रक्रिया आसता, ताकाय थंड करता. सो अशें जेन्ना जाता तेन्ना जेवण तांकां बरें करून डायजेस्ट करूंक जायना, तांकां बाबड्यांक परते परते वॉमिटींग जाता. सो पयले 3 म्हयन्यांनी हांव तरी सांगता की तुमच्यांनी बाबड्यांनी जें जाता तें तुमी खाया. जशी तुमची प्रेग्नन्सी वाडपाची आसता ती पयले 3 म्हयने आपल्या आपूण वाडटली. आनी हेंय खरें की जसो जसो टायम वता, 3रो म्हयनो सोंपून जेन्ना आमची बॉडीक संवय जाता, आंगाक संवय जाता, तशें तशें आतां जेन्ना भुरगें वाडटलें तेन्ना ताका चडांत चड प्रोटिन्स, चडांत चड जेवण दिवप हें म्हत्वाचें. तर एक आमच्या भशेन सांगपाचें म्हळ्यार जेन्ना पयले 3 म्हयने जाता तेन्ना हांव तांकां सांगता की तुमच्यांनी जाता तें खाया. फुडले 3 म्हयने जे आसा तेन्ना तुमी एक एक्स्ट्रा स्नॅक ॲड करा. एक्स्ट्रा कितें तरी जेन्ना तुमी एक 11 सुमार कांय खायना आसली किंवा 5 सुमार कांय खायना आसली जाल्यार तुमच्या जेवणा मदीं जेवण जें सामकें बरे तरेन कंप्लीट मील म्हणटात तशें, म्हणजे तातूंत तुमचें आमी गोंयकार म्हणटकूच आमकां नुस्तें जाय, नुस्तें शीत. सायलीबाई आयकता न्हय? अच्छा, नुस्तें शीत, मागीर दाळ किंवा हुमण किंवा शीतकडी म्हणटा तशें, सालाद, ताती. सो अशें एक बॅलन्स्ड मील, बॅलन्स्ड प्लेट ऑफ फूड म्हणजे बॅलन्स्ड जेवण दनपारां आनी रातचें करून तुमचें जें पळय ब्रेकफास्ट आनी घेताली ताज्या बरोबर एक एक्स्ट्रा स्नॅक तुमी घेयात, जे हातून प्रोटिनाचे घटक मातशे चड आसचे. आनी रातचें बी फुडले 3 म्हयने जे तुमचे आसा, जे पयले 3 हे मदले 3 म्हयने हांवें तुमकां हें सांगलें, फुडले 3 म्हयने जे आसा तातूंत तुमी आनी एक्स्ट्रा मील म्हणजे आनी एक जेवणा बरोबर तुमचे जे पळय लंच दनपारचे वेळेर जेवता, रातचे वेळेर जेवता, हाजे बरोबरूच आनी एक एक्स्ट्रा एडिशनल मील आनी एक्स्ट्रा स्नॅक. आनी हें इतलें जर आमी पळयलें जाल्यार तें आमच्या आंगाक पूर्ण जाता भुरगें वाडपा खातीर. सायलीबाई, तुमकां उत्तर बरें वेवस्थीत मेळ्ळां आसतलें अशें हांव धरतां. हय हय, थँक्यू. तुमी आमकां मुद्दाम फोन केलो म्हणून देव बरें करूं. असोच आमचेर मोग आसूं न्ही. फक्त डॉक्टर आसा म्हणून आमकां फोन करचो न्हय. आमी दर बुधवारा ऑन एअर आसतात, कळ्ळें? तुमी खंय कितें मडगांवच्यान फोन करतात? हय, मडगांवच्यान. आनी तुमी कितें करतात? हांव सॉफ्टवेअर इंजिनियर. अच्छा. हय, सध्या वर्क फ्रॉम होम म्हणून गोंयान आसा. व्हेरी नायस. बरें आं, थँक्यू. देव बरें करूं. थँक्यू सायली. दोतोर, तांचो प्रश्न इतलो सुंदर आशिल्लो. त्या धर्मान तुमी सगळें जे प्री कन्सेप्शन म्हणटात, म्हणजे भुरगें जावचे पयलींची जी प्रक्रिया जी आसता बायलेची, पयले 3 म्हयने, दुसरे 3 म्हयने आनी उरिल्ले 3 म्हयने, हाजे बद्दल तुमी आमकां बऱ्योचश्यो गजाली. भुरगें जावपाच्या पयलींची जी प्रतिक्रिया आसा हाजे बद्दल हांव तुमकां म्हणजे हांव थोडें उलोवंक सोदतां. थोडेशें प्री कन्सेप्शन सांगप बरें. कित्याक जेन्ना भुरगें प्लॅन, म्हणजे सगळींच भुरगें मुद्दाम प्लॅन करता, थोड्यांक जाता अशें थोडी प्लॅन करचें पडटा. म्हणटकूच ही जी प्री कन्सेप्शन पिरियड म्हणून आसा, कारण तुमचो हो खाशेलो विशय जावन आसा न्ही. हय,
सो हें खूब इम्पॉर्टंट आजकालच्या जगान जाला, कित्याक आजकाल आमी हें पळयतात की घोव बायलां दोगांय एक स्ट्रेसफूल जॉबान असतात. तांचो कामाचो स्ट्रेस आसता, तांच्या लायफस्टायलाचो स्ट्रेस आसता, आनी हाजे खातीर हांवें खूब अशें पळयल्या यंग कपल्स जी आसा ती येतात मुद्दम आमचे कडेन उलोवपाक अबावट प्री कन्सेप्शन, अबावट how to plan their pregnancy. There have been even couples who come and ask how to financially plan, की पैशांच्या बाबतीत आम्ही कशे प्लॅन करप. आय थिंक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आजकाल आमची जी पिढी आसा आमची दोगांय जोडल्यार सुद्दां भुरग्याचो जो ब्रॉटअप आसा तो सारकें आमकां जाय तसो करपाक मेळत काय ना. आनी इट इज व्हेरी नायस एक्चुअली कन्सेप्ट हो जो आमी आतांच्या भुरग्यांनी पळयतात, की तांणी खऱ्यांनीच तांकां एक कमिटमेंट आसता की आमी आमचें लायफ अशे तरेन चेंज करून त्या जिवाक जल्माक हाडटली. आनीक ताजे खातीर आतां अशें जाता की खुबशीं कपल्स येतात आनी ती खूब विचारतात की दोतोर आमी कितें करूं जर आमकां हेल्दी एक प्रेग्नन्सी कन्सीव करपाक जाय जाल्यार. आतां सगळेंच काय आमच्या हातान नासता, खुबश्यो गजाली जेनेटीक आसता, खुबश्यो गजाली तुम्ही जाणा की प्रकृतीच अशी आसा की सगळेंच आमच्या हातान नासता, पण ज्यो गजाली आसता त्यो गजाली करप खूब म्हत्वाचें. तर सगळ्यांक पयलीं इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द डायट. जो आमचें जेवण आसा त्या जेवणा मदीं हांव तांकां सदां सांगता की तुमच्या प्लेटीर खूब कलर दिसचे, कळ्ळें न्ही. सो खूब कलर दिसचे तुमच्या प्लेटीन. सालाद म्हणजे आमी म्हणटात तशें सॅलड्स, बेरीज म्हणटात. सो बेरी म्हणजे इवन आमची चुन्ना चारां म्हणटाली पळय पयलीं, सो तांकां सुद्दां दे आर ऑल्सो बेरीज, जांबळां, चुन्ना चारां. सो हे जे पयलींची आमची गोंयची हें आसात फळां आसात. आनी त्याच प्रमाणे एप्पल, त्याच प्रमाणे कॅरेट्स, सो अशे तरेन तुमच्या प्लेटीर कलर कलर दिसचे अशे जे एंटी ऑक्सिडंट रिच फूड आसा दॅट हॅज टू बी इटन फर्स्ट. सो तुमी पयलीं तुमच्या डायटाचेर लक्ष दियात, फास्ट फूड बंद करात, जंक खावप बंद करात. तुमची न्हीद आसा ती 7 ते 8 वरां आसची. आतां खुबशे लोक कितें करतात ते भायर हांगाच रावून भायर लॉगीन करतात, म्हणजे अमेरिकेक लॉगीन करून, गोंयान रावन ते अमेरिकेक लॉगीन करून तांची न्हिदेचो पॅटर्न जेन्ना डिस्टर्ब जाता तेन्ना आमी पळयलां की तांचे ज्यो हेल्थाचेर खुबदां इफेक्ट जाता, परिणाम जाता. सो समज तो अशें म्हणना की हें करूं, पण समज तो तुमच्यांनी जमता जाल्यार मातशें तुमचे न्हिदेचेर लक्ष दिया. रातचे नॅटफ्लिक्स पळोवप जाता, रातचे टीव्ही पळोवप जाता आनी केन्ना दीस जाता कळत ना. खुबशे लायफस्टायल अशे तरेन जाता. आतां वेळान न्हिदपाची संवयच जाल्या मनशाक. हय, मनशाक वेळान न्हिदपाची संवय जाल्या आनी आमच्या बॉडीची न्हिदेची हें कमी कमी जायत गेल्या. बरोबर. सो तें एक इम्पॉर्टंट. दुसरे भशेन अल्कोहोल आणि स्मोकिंग हे दोन जे प्रकार आसात किंवा ड्रग यूज, हे तिनूय जे जे स्वताक आमी जाणा की डिटरंट आसा, जे आमकां भलायकी आमची बरे दवरूंक दिनात. सो ह्यो गजाली बिलकुल स्टॉप करच्यो पडटल्यो 1-2 ते 3 म्हयन्या पयलीं. आनीक सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट ह्यो गजाली स्टॉप जाल्यो. 2 ते 3 म्हयनो बॉडी डिटॉक्स जाली. जर आतां त्या बायलेक पयलींच डायबिटीज, प्रेशर ह्यो प्रॉब्लेम्स आसात, खूबदां थायरॉयड ट्रिटमेंट घेणाऱ्यो खूब बायलो असतात, खूब म्हत्वाचें की तांणी थायरॉयड तांचो पयलीं कंट्रोलान हाडूंक जाय. डायबिटीक बायलांनी आपली HbA1c म्हणून एक हें आसता व्हॅल्यू, ब्लड व्हॅल्यू, जी 3 म्हयन्याची ब्लड शुगर सांगता. सो तो एक जो पळय HbA1c म्हणून व्हॅल्यू आसा तो कंट्रोलान आयलो की आमकां कळटा की बाबा डायबिटीज हांची खूब कंट्रोलान आसा. सो अशें न्ही की डायबिटीज, थायरॉयड किंवा आनी कितें प्रकार आशिल्ल्या बायलांक, हेल्थ प्रॉब्लेम आशिल्ल्या बायलांक प्रेग्नन्सी केन्नाच जावची ना. तांकां बरे भशेन प्रेग्नन्सी जावं येता. ह्यो गजाली मातश्यो कंट्रोल करच्यो पडटा. ओके दोतोर, तुमचे कडेन इतलें गिन्यान आसा आनी इतल्यो गजाली आमच्या आयकुप्यांक तुमी कळीत केल्ल्यो आसा की खूब वेगळ्या तरेच्या पद्दतीन आमी ह्या आयच्या ह्या विशयाक आमी हात घाल्लो आसा. कारण फक्त प्रेग्नन्सी म्हणजे बायटेर वेवस्थीत जावप हाचो अर्थ वेगळ्या वेगळ्या रितीन घेवं येता. आतां म्हाका तुमकां आनिकूय प्रश्न आसा.
तो प्रश्न म्हणजे तुमी वदळ स्ट्रेस म्हणो म्हणटकच गुरवार आसतकच जो स्ट्रेस बायलेचेर येता त्या संदर्भात आमकां थोडेशें जाणून घेवपाचें अशें म्हणटात की गुरवार बायलेक मेंटली ती भावूक जाता किंवा तिची मेंटल स्टेट बदलिल्ली आसता. हें एक्झॅक्टली कितें आनी तें कित्या खातीर जाता हें तुमी मातशें सांगून घेवन सो दॅट दे कॅन हँडल इट नायसली. आमचे कडेन एक कॉल आयिल्लो आसा आनी त्यो तुमचे कडेन उलोवपाक सोदतात. हॅलो. हॅलो. नमस्कार. नमस्कार. कोण उलयता? म्हजें नांव वैष्णवी हेगडे, मडगांवच्यान कॉल करता. वैष्णवी बाय. दोतोर आसा? दोतोर. हॅलो. हॅलो. हॅलो दोतोर. हॅलो. दोतोर म्हजो प्रश्न तुमकां आयकूंक येता न्ही? हय हय येता. म्हजो प्रश्न असो आशिल्लो की गुरवारपणान मानसीक आरोग्याची काळजी आमी कशी घेवपाची? वा, हांवें विचारिल्लो तोच प्रश्न नेमको दोतोर तुमचे कडेन आयिल्लो आसा. वैष्णवी देव बरें करूं तुमकां. आयका दोतोर आसा. खूब बरो प्रश्न विचारला. आनी आमी कितें करता तर गुरवारपणान आमी फिजिकल हेल्थ म्हणजे फक्त जेवण खाण हाचेर खूब बरे तरेन लक्ष दितात, पण खुबदां हें कळून आयलां की मेंटल हेल्थ म्हणजे मनाची जी पळय आरोग्य आसा हाचेर मातशें लक्ष कमी पावता. पयल्यान पयलें जेन्ना खंयचीय बायल प्रेग्नंट जाता हें खरें की ती खूब खूश जाता, खूब उमेदीन आसतात, पण हेंय खरें की तिचेर खूब जबाबदारी येता आनी तिका खूब भंयूय तयार जाता की बाबा हें आतां बरे भशेन जातलें काय ना, हें फुडें बरे भशेन वतलें काय ना. हांव खूबदां पळयतां की प्रत्येक म्हयन्याक ती जेन्ना म्हजे कडेन येतात तेन्ना इल्लें करून तांच्या तोंडा वयलो इल्लो स्ट्रेस कमी जाता. सो हाजेर आतां जेन्ना ही जी वाट ती चलतात खुबदां तांकां हाजेर पयलीं अपयश मेळिल्लें आसता. जर तशें कितें आसलें, तसो कितें प्रॉब्लेम आसलो जाल्यार तांगेलो आनीक स्ट्रेस चड वाडिल्लो आसता. आनी खुबदां एक पर्सनॅलिटी मनशाची आसता जी खुबदां हॅपी गो लकी आसता, खुबदां स्ट्रेसफूल आसता. तशें कितें जेन्ना आसता तेन्ना ती पर्सनॅलिटी चडान चड उभरून येता प्रेग्नन्सीन. आनी सो खूब आमी अशें पळयलां की मानसीक तणावा खाली खुबदां बायलो येतात प्रेग्नन्सीन. फॅमिलीचो तांचेर एक भार घाल्लो आसता आनी तणाव म्हणचे ना, कित्याक सगळींच हॅपी आसता, सगळींच हें आसता, पण उठ बस खा पी हाजेर 4 जाणांची मतां आसता. सो तातूंत खुबदां तांकां वयर सकयल जावं येता, ओवरवेल्म म्हणटात पळय, म्हणजे सगळेंच एक बरोबर खावंक आयिल्ले प्रमाणे जावं येता. आनीक तातूंत खुबदां तांकां मेंटली मानसीक तणावूय येवंक शकता. हें पयले फावटी जाता थंय आसा. फूल प्रेग्नन्सी प्रत्येक स्कॅन जालो, प्रत्येक विजीट जालें, सगळें बरें आसा न्ही हें तांच्या मनान ते तकलेन चालू उरता. आनी हाजेच न्ही, पण एक डिलिव्हरीची खूब टेन्शन आयिल्लें आसता तांकां खुबदां. तर हें खरेंच गरजेचें की तुमी जर खंयच्याय एक प्रेग्नंट बायलेक वळखता तर तिच्या कडेन बरें बसून बाबा तिच्या मनांतलें केन्नाय उलोवचें, तिच्या मनांतलें केन्नाय समजून घेवचें. आनीक ही तुमची सून जावं, तुमची चली जावं, तुमची नात सुद्दां जावं, पण जी एक ती बायल आसा तिचे मनांतल्यान खरेंच समजून घेवचें आनी तिचें मन तिका उक्तें करूंक मेळचें, ही एक वाट तिचे कडेन सदांच आसची. दुसरें खूब इम्पॉर्टंट, आतां आमी जाणा की प्रेग्नन्सीन आमी जशी मनाची काळजी घेतात, आमी जेन्ना प्रेग्नन्सीन योगा किंवा अशें कितें केलें तातूंत मेडिटेशन आसता, प्रेग्नन्सी मेडिटेशन. सो खुबशे प्रेग्नन्सी मेडिटेशन वील हेल्प यू रिलॅक्स युअर मायंड, वील हेल्प यू कनेक्ट टू द प्रेग्नन्सी, कनेक्ट टू द बेबी. आनी ह्या तरेन तुमी स्वताक एक तरेचो शक्ती दिवंक शकता. तिसरें म्हळ्यार हेंय समजून घेवंक जाय. आतां जर पयलींच मनाक खुबदां मनाचे रोग आसतात कोणाकूय आनी प्रेग्नन्सीन ते मातशें चड जावं येता, तेन्ना हेंय समजून घेवंक जाय की लागली जाल्यार ताजी ट्रिटमेंट घेवप, ताजे मेडिसिन्स घेवप. आनीक मातशी मेडिसीन केन्नाय मॉडिफाय करची पडटात दोतोरांक प्रेग्नंट आसा म्हणून, पण ही प्रेग्नन्सी ही मेडिसीन बंद उरनात जर तशें कितें जालें जाल्यार. तिसरें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मनाच्या हाजे खातीर टू स्पीक टू समबडी, कोणा कडेन तरी उलोवप. हें उलोवणें
अनप्रोफेशनली आपल्या फॅमिली कडेन हाजे कडेन जाता. पण जर तशी जर पाळीच आयली की आमकां प्रोफेशनली कोणा कडेन उलोवचें पडलें जाल्यार प्लीज रीच आउट. म्हणजे यू शूड रीच आउट टू अ थेरपी, टू अ कावन्सिलर, टू स्पीक अबाउट युअर मायंड की तुमच्या मनान कितें आसा, हें आसा. तुमकां हे जे तुमचे थोडे दीस वतले ते खरेंच स्ट्रेसफूल आसता खुबदां, पण ते एक बरे भशेन वचचे, तातूंत आपल्या मनाक थोडी शक्ती येवची. हे प्रेग्नन्सी पयलींचे जेन्ना आपल्याक खऱ्यांनीच कळना की बाबा आपूण कित्यातल्यान वचपा आसा, कितें जावपा आसा, फुडाराची चिंता आसता, तेन्ना हे उलोवन खुबदां मन हलकें जाता एक कावन्सिलरा कडेन, थेरपी हाजे कडेन. आनी अलॉंग वीथ एवरीथींग हांवें म्हळां तशें तुमकां सांगलें की एक मेडिटेशन केलें, हें केलें, एक रुटीन पाळ्ळो, न्हिदेचो रुटीन पाळ्ळो, एक्सरसायजाचो किंवा योगाचो किंवा मेडिटेशनाचो थोडीशी शिस्त बाळगूंक जाय. आपल्या कामांनी आपल्या हातून थोडोसो आपल्या मनाक टायम दिवंक जाय. सर हें सामकें गरजेचें. आनी कितें जाता तर त्या वेळार आमी बायलांनी समजलां आसतलें, आमचे खुबदां आमचे पिरियड जेन्ना येवपाचे असतात तेन्ना आमच्या बॉडीन थोडेशे हॉर्मोन्स येतात आनी आमकां पिशे करून उडयतात. ताका आमी प्री मेन्स्ट्रुअल स्ट्रेस म्हणटात. तर आमकां प्री मेन्स्ट्रुअल स्ट्रेसान खुबदां जेन्ना पिरियड लागीं पाविल्ले आसता खुबदां बायलांक मन अशें भारिल्ले भशेन जाता. आतां ही जी मनस्थिती आसा ती प्रेग्नन्सीन जेन्ना आमच्या बॉडीन इतले हॉर्मोन्स आसात तेन्ना कशी जाता आसतली. तर हाज्या बद्दल आय थिंक आमी सगळ्यांनी समजून घेवंक जाय. त्या बायलेक, त्या तिच्या घोवान, तिच्या घोवान, तिच्या मायन, तिच्या आवयन, तिच्या भयणांनी हें समजून घेवंक जाय. आनीक इट इज very much medically explained. This mental state is very much medically explained. So हे आमी समजून तांकां बरे भशेन सपोर्ट करूंक जाय प्रेग्नन्सी. हेंय न्ही आतांच बिफोर प्रेग्नन्सी म्हणना, पण आफ्टर डिलिव्हरी पोस्ट पार्टम डिप्रेशन म्हणून ही जी गजाल आसा ती ताज्या बद्दल खुबश्या लोकांक अजून खबर नासता. तांकां दिसता खुबदां की अरे डिलिव्हरी जाल्या ही बायल हॅपीच कित्याक ना, तिणें तर नाचूंक जाय, तिणें खूश जावंक जाय. पण त्या बायलेक त्या भुरग्या बद्दल केन्ना केन्ना फिलींग येवपाक मातसो वेळ लागता. सॉरी. खुबदां हळू करून तिचे जेन्ना ते हॉर्मोन्स ज्या प्रकारे काम करतात त्या वेळार त्या हॉर्मोनां खातीर ही मानसीक डिप्रेशन ही परिस्थिती येता. आनी केन्ना केन्ना ते डिप्रेशन चड जावन पोस्टपार्टम सायकोसीस सुद्दां जावं येता. आनी ही गजाल फॅमिलीन समजप खूब खूब गरजेची. डिलिव्हरी जाली की त्या बायलेक एक सपोर्ट दिवप, तिच्या बरोबर तिची न्हीद चाळवल्ली आसता, तिचें जेवण खाण बाबडेच्या जाग्यार नासता, तिका न्हिदपाक जाय तेन्ना न्हिदूंक मेळना, उठपाक जाय तेन्ना बसूंक मेळना, तिचे बॉडीन ऑलरेडी इतलें सगळें वेगळे वेगळे आनी तिची बॉडी एक वेगळ्या प्रोसेसांतल्यान गेल्ली आसता. हें समजून घेवन तिच्या फॅमिलीन तिका सपोर्ट करूंक जाय. आनी अशें म्हणटात की इट टेक्स अ विलेज टू रेज रेज अ चायल्ड. अशे तरेन ती विलेज तयार करून दिवप हें तिच्या फॅमिलीचें काम. तिचे भितर तिचे मेंटल पयली म्हणजे थोडे जर तिचे भितर अशे सायन्स दिसूंक लागले की ती डिप्रेस जाता, ती रडूंक लागल्या, तर तिच्या दोतोराक मेळप आनी लागले जाल्यार एक थेरपिस्ट कावन्सिलराक मेळप, एक सायकियाट्रिस्टाक मेळून ताच्या बद्दल आजकालच्या जगान मानसीक तणाव हे हाज्या बद्दल वायट दिसून आनी लज दिसून घेवपाचें ना, कांयच उपयोग ना. आमी एज जग आमचें आतां खूब फुडें पावलां आनीक ह्यो गजाली आमी समजून घेवंक जाय आनी फुडें वचूंक जाय. वैष्णवी बाय, हॅलो. तांचें समाधान नक्कीच जालां आसतलें. म्हाका दिसता कॉल खंय तरी डिस्कनेक्ट. दोतोर, खूब सुंदर पद्दतीन तुमी हें आमकां एक्सप्लेन केलें. आमचे कडेन वेगळे वेगळे अजुनूय खुबशे विशय आसा, वेळ आमचे कडेन कमी आसा, पुणून प्रत्येक मनशाक
गुरवार बायलेकच न्ही, खंय मुखार वचपा खातीर वेगळे तरेचो एक विश्वास लागता आनी ह्या विश्वासांतल्यान म्हाका दिसता तिजो आत्मविश्वासय वाडचो पडटा. आनी हो वाडटलो जाल्यार आमकां एक मनाची शक्ती खातीर खंयचे तरी कलेचो, खंयचे तरी छंदाचो एक बरोबर एक वापरूय करचो पडटा किंवा ताजो आदार घेवचो पडटा. दोतोर, येवकार परतून एक फावट. आमचे कडेन प्रश्न खूब आसात आनी ताच्यो जापो तुमकां थोडे भितर दिवच्यो पडटल्यो कारण आमचे कडेन वेळ खूब कमी आसा. दोतोर, आतां सिझेरियन जावप किंवा नॉर्मल डिलिव्हरी जावप किंवा डिलिव्हरी जावचे पयलीं थोडेशे भितर कॉम्प्लिकेशन्स आसप, ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका दिसता थोडे भितर तुमी आमच्या आयकुप्यांक सांगप बऱ्यो. कारण निमाणे बायलेक भंय जो दिसता तो म्हणजे सेफ डिलिव्हरीचो, कितें चल्लां आनी भुरगें हेल्दी जावपाचो. म्हणटकूच भुरगें हेल्दी जावपाक जें तुमी आतां सांगलां तें सगळें मदत करता, हातूंत दुबाव ना. कारण भुरगें भितर वाडटा जाल्यार तिणें आनंदीत रावपाक जाय, तिणें सगळें वेवस्थीत खावपाक जाय, तिका वेवस्थीत दवरपाक जाय, हें सगळें आमी जाणून घेतलें. आतां लास्ट प्रोसेस म्हणटा तो शी हॅज टू गो थ्रू delivery, and which is very important. Yes, which is our actually topic of the day. So डिलिव्हरीचे जे आसा, पयलीं म्हणजे हांव म्हज्या पेशंटांक सदांच सांगता की सेफ मदर सेफ बेबी इज आवर मोटो. हें खरेंच गरजेचें की आमी जी आतां आजकालच्या जगान जेन्ना फॅमिली खूब स्मॉल आसता, लोकांक पयलीं तुमी पळयलां आसतलें की फॅमिली खूब व्हडल्यो व्हडल्यो आसताल्यो, एक बाबा मदीं एक दोनदां खुबदां भुरगीं म्हणजे कितें कॉम्प्लिकेशनां जावन कितेंय जातालें जाल्यार टॉलरन्स आसतालो. आमी जाणा आजकाल की आमचे कडेन आमची सगळ्यांचे फॅमिलीन चडान चड 1 किंवा 2 भुरगीं 3 भुरगीं आसतात. तातूंत ती भुरगीं हुशार जावची, इंटेलिजंट जावची, त्या भुरग्यांक भितर कांय डिफेक्ट नासचो, ते भुरगीं बरे भशेन हें जावची आनी तशीच ती आवय तातूंतल्यान बरी करून भायर येवची. हें आमकां ऑफ प्रायम इम्पॉर्टन्स. आवयचें आरोग्य हें खूब म्हत्वाचें आसता आनी आवयच्या आरोग्या खातीर आवयच्या भितर डिलिव्हरीच्या वेळार रक्तस्रावाचो जो एक मोठोच प्रॉब्लेम आसता. आमची बॉडी एक्चुली जशें हांवें म्हळें तुमकां, ह्युमन बॉडी इज मॅजिकल. डिलिव्हरीच्या पयलीं आंगान रक्त हिमोडायल्युशन म्हणून जो एक प्रकार जाता, तातूंत म्हणजे कितें जाता, तुमचें जें रगत आसता, जें नॉर्मल बायलेक आसता आनी जें डिलिव्हरीच्या वेळार आवयक आसता, डिलिव्हरीच्या वेळार आवयचें ते 2-3 पटीन रगत वाडटा आनी तातूंत ज्या प्रमाणे डायल्युशन आसता, रक्ताचें डायल्युशन, अशे तरेन आमची बॉडी स्वताक तयार करता टू मॅनेज दॅट लॉस ऑफ ब्लड. तें ब्लड जरी लॉस जालें तरी तें आवयचेर चड तणाव येवचो न्ही, हे प्रकारे प्रकृतीन आवय केल्ली आसता. सगळें हें नेचरानूच आमकां दिल्लें आसता. तरी आपले आयर्न लेवल्स बरे दवरप हें त्या आवयची जापसाल सारकी. तिणें पयलीं पासून जेवणान भितर आयर्न रिच फूड म्हणजे बेजिकली आमचें गोंयचें नुस्तें, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स म्हणटात आमी, पालक, मेथी, हें सगळें, तांतयां, मागीर तशेंच खाजूर, चिक्की, सो थिंग्स लायक गोड आनी ग्रावंड नट्स. सो हे सगळे आयर्न रिच फूड जे आसा ताजें जेवण ते खावपाचेंच, पण ताच्या बरोबरूच आयर्नच्यो टॅबलेटी ज्यो दोतोर दितात, जर तुमकां त्यो सहन जायना जाल्यार तुमी दोतोराक वचून सांगपाचें. सो दोतोर तुमकां टॅबलेटी चेंज करून दितल्यो किंवा तुमकां इंजेक्शनां दितलो आयर्नच्यो. पण आमच्या इंडियन डायटाक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू हॅव ऑप्टिमम आयर्न इन अवर फूड, कित्याक आमचें त्या प्रमाणे आयर्न लेवलान आमचें ब्लड वाडूंक जाय डिलिव्हरी पर्यंत. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर सेफ डिलिव्हरी. हॅविंग एनी मेडिकल कंडिशन, जर प्रेग्नन्सी भितर कितें मेडिकल कंडिशन मेळ्ळें जाल्यार ते बरे भशेन कंट्रोलान येवप. जर डायबिटीज मेळ्ळी जाल्यार ती बरे भशेन कंट्रोलान हाडप, थायरॉयड मेळ्ळो जाल्यार ते बरे भशेन कंट्रोलान हाडप, हें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिलिव्हरीच्या पयलीं तुमच्या दोतोरा कडेन बसून उलयात, तांचे कडल्यान समजून घेयात की तांणी जें डिसिजन घेतलां तें कित्या खातीर घेतलां.
घेतला तुमचे खातीर जे दोतोरान तुमचे डिसिजन घेतला ते दोतोरान तुमकां 9 म्हयने पळोवन घेतला आनी तुमचे आकलन करून तुमचे फिजिकल मेंटल स्टेटाचे आकलन करून घेतला. सो हे खूब महत्वाचें की तुमी त्या दोतोरा कडल्यान समजून घेयात की तांचो जो प्लॅन आसा आनी तो तुमचो प्लॅन आसा तो तांकां आनी तुमचे कितें डावट असल्यार ते उलोवन घेयात. सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां नॉर्मल आनी सिझेरियन हाजे भितर सदांच एक वरचड हें आसता. आज कालच्या जगान अशें जालां, हांवें तुमकां जशें स्टार्टिंगाकूच म्हळें की सेफ डिलिव्हरी सेफ मदर. योर डॉक्टर, तुमचो डॉक्टर तुमच्या खातीर जो प्लॅन करतलो तो तुमी समजून घेयात आनी तुमी तुमच्या डॉक्टराक तुमचो प्लॅन सांगून तांचे कडल्यान समजून घेयात. एक पयली एक तरेची धारणा आशिल्ली की सिझेरियन डिलिव्हरी म्हणटा ती सामकी त्रासाची, ती केली की फाट दुखता जल्मभर, ती केली की बायलेक असो त्रास जाता तसो त्रास जाता. आजकाल आमी जे उलयतात ते आमी म्हणटात की तुमची जी बेबी बऱ्या भशेन जें जातलें, वेदर तें नॉर्मलान जातलें किंवा सिझेरियनान जातलें, ह्या प्रमाणे तुमी स्टेप्स घेवपाचे. समजलें? सो आतां जेन्ना पयलींचे एक विचारधारा आशिल्ली की बाबा रेस्ट घेवची पडटा, बेड रेस्ट घेवची पडटा किंवा उठूंक मेळना. नॉर्मल डिलिव्हरीन खूब बेगीन तुमकां उठून भोवंक मेळटा, भुरग्याची काळजी घेवंक मेळटा आनी सिझेरियनान तुमकां 7 दीस न्हिदून रावचें पडटा. सो आजकाल अशे तरेन मेडिसीन चेंज जाला की तुमची जदा कदाचित जर तुमची सिझेरियन करची सुद्दां पडली डिलिव्हरी जाल्यार आमी बायलांक दुसरे दिसा भोंवणा येतात, तांची जेवणां खाणां 2 दिसांनी सुरू करतात. म्हणजे थोड्या वरांनीच बायलो भोवंक लागतात, थोड्या वरांनीच बायलो भुरग्याक दूध दिवंक लागतात. आनी खुबदां बायलांक होय भंय आसता की आपलें दूध येवचें ना, सिझेरियन जालें जाल्यार आपलें दूध येवचें ना. आनी ताजे खातीर खुबदां आमी सिझेरियनाच्या वेळारूच दूध भुरग्याक दुधाक धरून आमी ही प्रक्रिया चालू करता. तर अशे तरेन प्रत्येक हातून सिझेरियन इज नॉट समथींग वी शूड विलनायज. इट इज समटायम्स लायफ सेवींग फॉर द मदर अँड द बेबी. आनी सिझेरियन जातकूच सुद्दां म्हाका दिसता दुधाक धरपाक कांय प्रॉब्लेम कांयच प्रॉब्लेम येवंक नजो. सो सिझेरियन जावं किंवा नॉर्मल जावं, एक बरे भशेन सगळी डिलिव्हरी जावन एक बरें भुरगें तुमी जेन्ना हातान घेतात आनी जल्माक घालतात आनी ती आवय जर तातूंतल्यान बरे भशेन भायर सरता, ताजें मोल ना आजकालच्या जगान. कित्याक आमी जरी म्हळें प्रत्येक डिलिव्हरीन आपलो आपलो हें आसता. आतां तशें म्हळ्यारूय बी नॉर्मल डिलिव्हरी आपणे जर आपूण ट्राय करता, हांव म्हज्या पेशंटांक सांगता डिलिव्हरी जेन्ना तूं ट्राय करता, हाव वील यू एम फॉर अ गूड डिलिव्हरी. कळ्ळें न्ही? हाव वील यू एम टू कीप युअर सेल्फ फिट. तर व्हेरी इम्पॉर्टंट की पयली पासून तुमी तुमच्या दोतोरा कडेन डिस्कस करचें तुमचें कितें प्लॅन आसा, कशें आसा. दुसरें, तुमचे जेवणा खाणाचेर लक्ष दवरात. पयली पासून जेन्ना तुमची प्रेग्नन्सी धरता तेन्ना पासून जंक फूड अवॉइड करात, हाय फॅट हाय शुगर जेवण अवॉइड करात. घरचें जेवण, पौष्टीक जेवण जे जर तुमी जेवणान भितर तुमच्या घेतलें, तुमी पळयतली की तुमची हेल्थ बरी उरता, तुमची डायबिटीज सगळे कंट्रोलान उरता, तुमची मेन भलायकी बरी उरता. दुसरें खूब इम्पॉर्टंट की आपणे एक्सरसाइज करप. आतां खुबदां प्रेग्नंट जाले की न्हिदोवन दवरतात. आतां दोतोरान जर अशें सांगलां जाल्यार म्हत्वाचें, कित्याक त्या प्रेग्नन्सीन खुबदां अशें कॉम्प्लिकेशन आसता जाच्या खातीर दोतोराक बेड रेस्ट दिवचीच पडटा. पण खुबदां आपल्या मनान खुबश्यो बायलो कांय करूंक वचनात, न्हिदून रावतात. आमी पळयलां की पयलींच्या काळान बायलो जेन्ना सगळे घरची कामां करताली किंवा हें करताली तेन्ना तांच्यो डिलिव्हरी नॉर्मल रेट वॉज मच हायर. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू कीप युअर सेल्फ व्हेरी ॲक्टीव. तुमी स्वताक ॲक्टीव दवरात, एक्सरसाइज करात, डेली एक 30 मिनटाचो वॉकिंग करात. आपले जे मसल्स आसात म्हणजे आमचे जे पळय आंगान पेशी आसात त्यो मसल्स जर आमी यूज करनात 9 म्हयने जाल्यार 9व्या म्हयन्याच्या एंडाक त्यो आमकां कश्यो हेल्प करतल्यो. सो आपणे आपल्यो मसल्स
वेल स्ट्रॉंग दवरूंक जाय. तयारी पूर्वतयारी म्हणटा ती ही, कित्याक तुमची मागीर डिलिव्हरी कशाय भशेन जावं तुमी उठून भोंवपाक तुमकां इजी जातलें. तुमची नॉर्मल डिलिव्हरीचे चान्सीसूय बेटर जातात. आनी इतले करून सुद्दां तुम्ही नॉर्मल डिलिव्हरीक इतली तयारी करून जेवणा खाणांनी करून हे करून सुद्दां केन्ना केन्ना भुरग्या खातीर किंवा केन्ना केन्ना वाट सारकी जायना, हाजे खातीर जर तुमची सिझेरियन करचें पडलें जाल्यारूय बी ते it is a part of the game. As long as you have a healthy baby and a healthy mother, everything is fair. वाह वाह वाह. दोतोर, आनीकूय तुमचे कडेन खूब खूब म्हाका उलयन दिसता आनी तुमी उलयता तें आयकन आयकत रावचें दिसता, पूण वेळ कसो धांवता तें कळना. आतां थोडे भितर जी गुरवार बायल आसा ती 9 म्हयने ती आपल्या भुरग्याचें स्वप्न रंगयता. तें भुरगें तिच्या स्वप्नाळू जगांतलें जावचें म्हणून थोडे उतरांनी 1, 2, 3 टिप्स तुमी तांकां दिवच्यो आनी मागीर आमी निरोप घेवया आनी परतून एक फावट येवपाक आमी तयार रावया, कारण एक विशयूच आमकां खूब खूब मुखार व्हरता. म्हणटकूच एक ल्हानश्यो 3-4 टिप्स तुमी दियात. आतां बायल जर कोणी आयकता आमकां डिलिव्हरीक वचपाची तिका बऱ्याक पडटलें. सो फर्स्टली हांव सगळ्यांक सांगता, स्टे पॉझिटिव्ह. वा वा. स्टे व्हेरी पॉझिटिव्ह. बिलीव की बरेंच जातलें. वा. आनी तुमचो जो कितें मनान जेन्ना बरें आसता तेन्ना खरेखर बरेंच जाता. हें हांवें खूबदां पळयलां. हांव परते ह्या आमच्या वरभरांनी डायटाचेर येता, कित्याक तर आमी खूबदां पळयतात डायट मातसो हाल्लो की सगळेंच हालता, तांचें हेल्थ हालता, तांचें वेट हालता. तर परते हांव ह्या गजालीचेर येता कित्याक तो खूबच इम्पॉर्टंट जावन आसा प्रेग्नन्सी. आनीक की बी पॉझिटिव्ह, बिलीव, तुमचो डायट बरो दवरा, तुमची मनस्थिती बरी दवरा आनी सगळें बरे भशेन जातलें हाजेर विश्वास दवरा. म्हणजे मानसीक आरोग्य आनी आमचें शरिराचें आरोग्य ह्या दोनी आरोग्याचें एक सिंक्रोनायझेशन जावंक जाय. म्हणटकूच तिका वातावरण कशें आसूं, त्या वातावरणान ज्या वातावरणान ती आसा ती जितली आनंदीत खोशी रावतली, जितली विश्वासात मुखार वतली, तितलें तिजें वेवस्थीत जातलें. दोतोर, आमी पळयतात अशे गरीब लोक जे आसतात किंवा जे काम करपी बायलां आसतात ती सहज गुरवार जातात, सहज काम करतात आनी सहज भुरगीं तांकां जातात. म्हणटकूच अशा लोकांचोय बी आमी थोडोसो आदर्श घेवया जांकां कांय न्ही करून ती प्रत्येक गजालीक फेस करतात. म्हणटकूच दोतोर, तुमचो महत्वाचो वेळ आमी घेतलो आनी खूब खूब बरें दिसलें की तुमी मुद्दाम स्टुडियोंत आयली. आनी देव बरें करूं. थँक्यू तुमकां, मुद्दम म्हाका आपयलें म्हणून.